सगळी आम्ही उभी राहूया. मिसाची सुरवातेक आम्ही गायन गाऊया. ए 30 आणि 2 सर्वेस्परा मुखार येया. पान 17 A32 पेज 17. Sorespora mukareya, takadivasuya, totir koro amche taron, takavakaruya. Sorespora mukareya, takadivasuya. Totir koro amche daron takavakaruya. Aki pritum soglo sosar tacha hatadasa. Utsuz mormo kolkol dorye tares korun galya. Sorespora mukareya, takadivasuya. Totir koro amche taron takavakaruya. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. गायन सुरवातेक तुमकां पळोवन आमी खुशाल माय मोगाचो येवकार आजच्या ह्या मिसा समारंभाक. हे मीस आमी भेटयता आमचो सोंपून गेल्ल्या फादर ब्रिटो पासत. फादर ब्रिटो हे आमचे इगोर्जींत आसलो जुनाचे पयले 2022 तावन. आनी आमी एक समुदाय कशे बरोबर ह्या घरांत रावल्या आनी ह्या घरांत तोवूय आमचे बरोबर गवळीक वावरांत आपलो कान मारून आसलो. आज ह्या मिसांत आमी देवाक विनंती करता फादर ब्रिटो हाका बरे गवळ्यान आपले खांदार घेवन सासणीक इनाम फावो करूं. तशेंच आमी मागता ताचे कुटुंबा पासत सगळे आमी एकठांय जावन आज हो मिसा समारंभ करता आसतना मिसावांचो आयतार आमी पाळटा. आयज आमकां एकल्याक देवान पाठयल्यात ताचे बरी खबरेचे गोवाय जावं. खुशालकायेन ह्या मिसा समारंभान वांटो घेवन जी बरी खबर फादर ब्रिटोन आपल्या उतरांतल्यान आनी आपल्या जिविताच्या चालींतल्यान परगट केली तोच जेजू जो बापाचो मिशनार आसलो ताणें ताका मुजरी दिवंक मागुया. आज सायबिणमांची भेट ह्या वाड्यांनी जाता ह्या कुटुंबांनी तांचे पासतूय मागुया. सांतिस्म वाडो मॅरी जॉन, मार्टिन्स मोरोड जॉन फेर्नांदीस, अमराल इजाबेल फेर्नांदीस इलोबो, व्हडलें बाट 3 रोलन नोनीस, कार्दोज वाडो जुजे मारी द कुन्या, केरांत इवेत सिक्वेरा आनी नोमशींत निकलस फेर्नांदीस तांचे बसत आनी तांचे कुटुंबा बसत आनी तांच्या फामिलींत सुद्दां शांती भलायकी आनी आशिर्वाद सायबिणमांचे पडूंक मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभता आमचो भाव जोझफ पिंटो ताची 21वी बर्थडे 21st बर्थडे. जोझफ पिंटो किरीत देवाचो आशिर्वाद मागतना आमचो भाव झेवियर मेंडीस आपलो वाडदीस समारंभता. डॉमिनिक डिसोजा, आंतोन पेरेरा, विल्मा आल्मेदा हेय आमच्या भाव भयणांक आनी आपलो वाडदीस समारंभ दिल्यांक देवाची बरी भलायकी आनी आशिर्वाद मागून घेवया. आनी मिसांत आतां तयार जावन हात जोडून आमी पवित्र कुर्साची करू काडुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं.
मोगाल भाव भयणानो, आयज पवित्र सभा विश्व धर्म परगोटणेचो आयतार वर्ल्ड मिशन संडे समोर रमता. ह्या संदर्भांत पाप साहेब फ्रांसिसान आपलो संदेश दिला ताचो विशय वचात आनी सगळ्या लोकांक आपोवन हाडात. आयज आमच्या सेवा धर्माचो तोच विशय. तो आमकां दर एकल्याक आपयता. आमी कोणाकूच भायरा नासतना सगळ्या मनशां सवें वचूंक आनी तांकां देवा सरशी हाडूंक जेजू क्रिस्तान हाडलोली देवाची सोडवण तांकां पावंक. विश्व धर्म परगटणेचो वावर फुडें व्हरूंक आमी दर एकल्यान जबाबदारी घेवंक पाप साहेब आमकां उलो मारता. दर परगटणेचो वावर थांबो नासतना आनी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना ओगोड आनी गंभीर परिस्थितीन वावुरतल्या आमच्या मिशनार भावा भयणां खातीर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया आनी आमचो मागण्याचो आनी पयशाचो आदार धर्म परगटणेच्या वावरा खातीर दिवया. ही सुरवातीची उतरां मनान धरून हे मिसांत बरे भाशेन वांटून घेवंक तयार जावं. काळीज मनान आमी नितळ आसूंक आमच्या पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी आवाकी स्वर्गदार देवा आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विश्वास सांगता मनान मनान चिंतून वायट करून बरें सोडून हांवें सारके पाप केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बाबा पासून सौभाग्य सदांच वाड मरे सगळ्यांक देवदूतांक आनी प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची मागणी बापाक उबारतना आमचो भाव मॅथ्यू लॉपेस एक्सिडेंट जावन बाजीर आसा ताका देवाची पेखोवणी मागुया. तशेंच एक सुकुल्लें भुरगें 6.5 म्हयन्यांनी जल्मलां हॉस्पिटलांत आसा ताकाय देवान पेखोवणीचो हात दिवन सुकुल्ल्या भुरग्याक बरें करपाक मागुया. देवा आमचे सर्वंडारा सगळे मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळली आनी सोमेस्तांनी तारण जोडलेलें तुका जाय. लोणीक तयार जाल्ले तुजे शेतांत वावराडी धाड. अशें सगळे मनशांक शुभ वर्तमान परगोड जावं आनी जिविताच्या उतरान एकठांयलोली आनी तुज्या संस्काराच्या बळान गोट केल्ली तुजी पोरजां मोगाचे वाटेन चलून सोडवण जोडूंक पावूं. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. इजायास प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचो.
कोस दोगदांनी ताका चिडूंक सोरेस्पोराक बरें दिसलें. आपले जिवीत पातकाचे फारीकपण दिवंक तो भेटोयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातोले लांबावंक तो बोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सोरेस्पोराची खुशी शाती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टा दोगता वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत करतलो. देवाचे उतर हे देवाचे वळखकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावन जातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर दिवं तुजी प्रिती. हे स्त्रोत आमी हे पुरी गावया. Josó tudzież amco wiśwas sorwesmora, Tosi amcie tudzi priti. Ani gori gaoya. Josó tudzież amco wiśwas sorwesmora, Tosi amcie tudzi. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विश्वासीपणाची. नीट आनी प्रमाणीकपणान ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब Josó tudzież amco wiśwas sorwesmora, Tosi amcie tudzi. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळ्याच्या काळार दाणो दितलो. जबाब Josó tudzież amco wiśwas sorwesmora, Tosi amcie tudzi priti. आमचो ओत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. जबाब Josó tudzież amco wiśwas sorwesmora, Tosi amcie tudzi priti. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आमी उत्सारतांव तो बावार तीर करुया, कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सोरशे रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो उत्सुकताय ताका लागोनात तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातो करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्सांच्या ताडल्या गोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिनवासना लागीं सरुया. तोय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुडपां. देवाचें उतर हें देवाचे वळखकार. सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B10:5:27 B10 पेज 27 आमी चवथो श्लोक गावचो.
सर्वेस्वरा Soy, soy, Sorvesvora, soy, soy, Sorvesvora, soy, soy, Sorvesvora, soy, soy. Sorganizosa, et disorgore, Sorvesvora, soy, soy, Sorvesvora, soy, soy, Sorvesvora, soy, soy, Sorvesvora, soy, soy. पर तुमचे सगळे असो तुमचे सगळ्यांचं मार्कू प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सगळ्या जेजून आपल्या शिसांक आपणास आपोवन तांकां म्हळें विदेशांमध्ये तांचे अधिकारी म्हणलेले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणून तुमचे मदें तशें जावचें न्हय तुमचे मदें कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकोर जावचो कित्याक मनशाचो पूतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो आज कुशालकायेन पवित्र सभा मिसावांचो आयतार पाळटा आमी सगळीं सैमान मिशनार एवरी क्रिश्चन इज अ मिशनरी आनी 1926 वर्साक तावन पाप साहेबान ऑक्टोबराचो 3रो आयतार मिसावांचो आयतार कसो पाडूंक पवित्र सभेक उलो मारलो जरूय दिसा दिसपट्टी पवित्र सभेचे स्वयंभूच मिशनार एक दीस वचून उगडास करूंक आमकां मातशें न्हिदेंतली जागी करूंक म्हणलेल्या भशेन ऑक्टोबराचो 3रो आयतार विचून काडून दवरलो मिसावांचो आयतार कसो समारंभ आनी आमकां सोमेस्तांक उगडास करूंक बाबा बाये तूं मिशनार यू आर कॉल्ड टू बी अ मिशनरी बिकॉज द चर्च एंड ऑल ऑफ अस आर ऑन ए मिशन आमकां पाठयल्यान सगल्यांक जेजूचे बरे खबरीचे गोवाय जावन आनी खरें म्हळ्यार भाव भयणीनो आमचो देव मिशनार आमी पयलीं पुस्तकाचेर पानां वाचीन जाल्यार आनी पवित्र पुस्तक ओल्ड टेस्टमेंट वाचीन जाल्यार देव मनशाचे सोदी घेता देव अब्रामाक भितून काडटा हांव दाखयता देशांत वच तुजो देश सोड देव आपल्याक एक पोरजा तयार करता मोइसेसाक भितून काडटा इजिप्तांतली तांकां भायर काडूंक आपले पोरजेक So God accompanies. God himself is like on a mission to give his love and mercy to people. So he is on a mission. He sends his son Jesus and he is also on a mission. म्हजें काम बापाची खुशी करूंक म्हजें काम काकूत दया परगुटूंक. Jesus was on a mission and he completes his mission on the cross. म्हणून जेजू मिशनार आनी देखून आपल्या शिसांक म्हणटा आतां तुमी वचात आनीक म्हजे बरे खबरीचे गोवाय जायत आनी हांव तुमचे बरोबर आसा संवसार सोंपपर्यंत हांव तुमचे सांगात आसा म्हूण जाणूं जाय आनी हें आश्वासन पवित्र सभेन सदांच
आपल्या थंय गांठीक मारून दवरला. जीजस वर्क्स विथ अस. आनी कितलींय मोडां येवं पवित्र सभेचेर कांयच जावचें ना तिका. कितलेय क्रायसीस येवं पवित्र सभेत कांय जावचें ना. कित्याक कित्याक ती मनशांनी घडलेली न्हय आनी जेजूनच आमकां सगल्यांक पाठयल्यात. वी आर ऑन ए मिशन. आनी देखून भाव भयणीनो आमी जाणा जावंक जाय आमी सगलीं मिशनार बिकॉज चर्च इज मिशनरी. And woe to us if we don't preach. Woe to us if we don't proclaim the word of God to others. Woe to us if we stop people who are willing to be Christians to into our fold. हे आमचें काम. आनी देखूनच भाव म्हणजे पाप साहेब म्हणटा ताचो संदेश ह्या वर्साक गो आउट, इन्क्लूड एवरीवन, इग्नाइट जॉय. 3 उतरां उजार करता. गो आउट, वचात. गो आउट म्हणटा वचात. लीव युअर कम्फर्ट झोन. आमी आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या गांवांत बरीं आसात. ना, पाप साहेब म्हणटा लीव युअर कम्फर्ट झोन्स अँड गो. आनी देखून भाव म्हणिनो आमकां खरेंच अजाप दिसता. आमच्या पिलाचे पाद्री भाव, जायत्यो माद्री, आमच्यो सिस्टरी आहात हांगा, त्यांचेय मिशनान वावर चलता. काय बरी. सगळें सोडून, घर सोडून, गोंय सोडून, आमचे पिलाचे बकरून भाव, याज्ञीक भाव आनी जायत्यो आमच्यो मिशनरी सिस्टर कोले कोलें काम करतात. आमचे पिलाचे पाद्री तांकां आमी जायते पडे अजाप जाता. दादरा नगरा वेली आमची सिस्टर SP हांगा तुवें काम केलां तिणें. वॉट डिफिकल्ट कंडिशन्स. रस्ते नात. लोक 8, 8:30 म्हळ्यार न्हिदूंक गेलो. आनी ह्या लोकांक जायते फावटी कॉपेल ना, कांय ना. उक्त्या मळार मीस करूं जाय. एका वर्साचेर हांव गेलो, हांव 4 फावटी गेलो थंय. बायलान धाकटुलें टिपॉय दवरलें आल्तार कसो म्हाका. शेतांत सिंद्र्यो घाल्यो आनी काडूंक सोगलो. ते भुरगे एक्सपर्ट तांणी दांडो घेतलो आनी वायर वयताले इलेक्ट्रीक. तांकां तांणी वायराचेर आपले वायर घाले आनी आमकां लायट दिली मिसाक. आनी जेन्ना हें मीस सोंपलें हांवें म्हणलें कांय ना तुमकां हांगा भायर कोतात मिसान. दंव पडटालो फेब्रुवारीचो म्हयनो. सगळे कार्पेट ओली जाल्ली, आमचेर दो. आनी ते म्हणून लागले फादर कांय ना हांगा. हांवें म्हणलें कोण तरी जमीन विकूंक तयार आसा. आनी ताणें सांगलें वय. हांवें म्हणलें घेयात, हांव धाडटा पयशे. पयले 5 गुंठे, थंय गुंठे म्हणून विकतात ते 5 आनी मागीर आनीक 5, 10 गुंठे जमीन घेतली. कोण तरी आयली म्हजी फादर वी आर पेईंग फॉर दॅट लँड. मागीर पिलार फादर म्हणून लागले तुवें घेतल्या, तूं बुन्यादीचो फातर घाल. बुन्यादीचो फातर घातलो. बिशप फिलीप आयलो म्हणूंक लागला आरे जाली तुजी कॉपेल तयार, या. And we flew to Bombay, and Bombay to Daman to bless that chapel. भाव म्हणिनो कितें गरजेचें तें हे आमचे याज्ञीक भाव आनी सिस्टरी खरे मिशनरी जिवीत जियेतात. तांतलो एकलो हालींच फादर जॉन दिनीज सोंपलो. हांवें ताका पळयला कोय भाशेन तो वावर करतालो. कोय भाशेन एका धाकटुल्या रुमांत रावतालो. त्या रुमांत हुंदीर येवन वयरसून सकयल पायपांचेर इलेक्ट्रीक पायपांचेर देंवताले, चडटाले. आनी हांवें ह्या भावाक सांगलें बाबा हें कितें को जियेता तूं. एका क्लास रुमांत तो रावतालो. खरो मिशनर. देव ताका स्वर्ग फाव करतलो. खरो मिशनर. हे मिशनर बाबा भयणीनो जेजूचे मिसांव परगट करतात. तुवें हॉस्टेलां आहात, भुरगीं धाकटुलीं भुरगीं, आनी हीं भुरगीं केन्नाच शिकूंक पावचीं नासलीं हे फादर्स आनी ह्यो सिस्टर्स तुवें नासल्यो जाल्यार. कित्याक ते म्हयन्याक 50 रुपया दितात. आनी ते 50 रुपया हाड म्हूण तांकां जर घरा धाडलीं ती परतून येनात.
ती बोतून येनात. ओ भाव भाव भयणीनो, गो आवट. पापसाहेब म्हणटा लीव युअर कम्फर्ट झोन्स. बरें दिसता जावं पिलार रावंक हांगा आमकां रावंक बरें दिसता. पापसाहेब म्हणटा गो आवट. लीव युअर कम्फर्ट झोन्स. वेंचर आवट आनी मिशनार जा. बरी खबर जेजूची पोरगूट कर. दुसरें इन्क्लूड एवरीवन. सगळ्यांक भागा घे म्हणटा बापसाहेब. कोणाचीच अंतर ना. भोव करून दुबळ्यांक, गरिबांक, मायग्रंट्सांक सगळ्यांक तांकां भागा घे. इन्क्लूड एवरीवन. देखून जे वावरांत मिशनरी वावर चलता कोणाकूच भायरान न्हय. ते खंयच्याय धर्माचे पर्यंत जावं काम करतात. डिस्पेन्सरीज बांदतात, शाळा बांदतात. चडशे आमचे पिलाचे भाव, यात्नीक भाव आनी सिस्टरी, दुसऱ्यो सिस्टरी वावरतात त्यो चड करून दुसरो लोक. आमचे ऑक्झिलरी कॉन्व्हेंटांत कितलीं कॅथलिक्स आसात. बोटांनी मेजूं येतात. आमी फर्स्ट फ्रायडे मिसाक वयता. वय 800 तर ती भुरगीं शिकतात. तांतलीं 100 पर्यंत नात. म्हणटच 700 दुसरी जाली. बापसाहेब म्हणटा इन्क्लूड एवरीवन. सगळ्यांक भागाक घेयात. खंय तरी जेजूची बरी खबर पावतली. इग्नायट एवरीवन. आनी बापसाहेब म्हणटा इग्नायट जॉय. खुशालकाय. क्रिस्ती जिवीत खुशाल आनी क्रिस्तांव मनीस खुशाल. क्रिस्तांव मनीस खुशाल भाव म्हणलो. आनी हें खरें सदांच तुमी मनांत दवरचें. आमी तोंड वांकडें करून आंबट करून क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना. If we are not happy, if we don't have joy in our hearts, we are not Christians. मनांत दवरात. If we don't have joy in our heart, आमी खुशाल ना, आमच्यांनी क्रिस्तांव म्हणूं जायना. जायते फावटी आमच्या तोंडाचेर इतलो काडूक आमी सगळ्यांनी एप्सन सॉल्ट पुर्ग घेतला दिसता. सगळें आंबट तोंड. ना बाब. We have the joy of the risen Lord with us. And so every missionary, every Christian on a mission should radiate joy of Christ. जेजूची कुशलकाय वाटपी आमी. देखून पाप साहेब म्हणटा कितें शेअर द जॉय ऑफ फेथ. भावार्थाची कुशलकाय. भावार्थी जावप म्हळ्यार कुशाल जावप आनी कुशलकाय सगळ्यांक दी म्हणटा. कोणूय तो जावं खुशाल जावं. आतां भाग्योन फ्रांसीस शेवेराचें एक्सपोजिशन. व्हडलो मिशनार. भाग्योन जुजेबाज व्हडलो मिशनार. केदें व्हडलें काळीज तांचें. सगळें सोडून भाग्योन जुजेबाजाची खबर. इज अ ग्रेटर मिशनरी दॅन फ्रांसीस झेवियर. आमचो गोंयचो पूत तो. आमची कात काळी वो ब्रावन. पूण भाग्योन फ्रांसीस शेवेराहून अदीक जुजेबाज. भाग्योन फ्रांसीस शेवेराची आमकां कूड मेळ्ळ्या. भाग्योन जुजेबाजाची कांय ना. ताका खूंय पुरला कोणूच. भाग्योन फ्रांसीस शेवेराक एक एम्बेसेडर कसो पुर्तुगेज सरकारान चीट दिल्ली. जुजेबाज भिकारी जावन मागीर एपार व्हरपी कुली जावन एक पोदेर जावन आनी कितें जावन असले भिरांतीन जुजेबाजान श्रीलंकेच्या लोकांक भावार्थ पुरगुटला आनी भावार्थ दिला. देखून श्रीलंकेक तुमी गेले जाल्यार आनी तुमी गोंयकार म्हूण कळ्ळे जाल्यार ते तुमकां सलाम करतात. आमकां लागून न्हय, जुजेबाजाक लागून. कित्याक हो भावार्थ जुजेबाजान श्रीलंकेक गेलो. पापसाहेब फ्रांसीस श्रीलंकेक येयलो जुजेबाजाक भाग्योंतपणाचो पावंडो दिवंक. खुशाल जालो भाग्योन फ्रांसीस पापसाहेब आमचो. हो एक गोंयचो पूत इतल्या आडकोडी मध्ये जेजूक दिवचे आशेन श्रीलंकेक गेलो. ती भास शिकलो आनी थंयच मेलो. कितल्यो मिलाग्री केल्यो ताणें. देव ताचे बरोबर वावरतालो. ग्रेट मिशनरीज. फ्रांसीस शावेर सगळें सोडलें.
कितली लांब दीक वाट काडली गोंया पावलो बाटीर जायते मेले ताच्या मनांत एकूच आसलें जेजूक दुसऱ्यांक दी बांबडी न्हू आमी आज घरा वयता आसतना मनांत दवरया ऑल ऑफ अस आर ऑन ए मिशन द चर्च इज ऑन ए मिशन द चर्च बीइंग मिशनरी इज ऑन ए मिशन सो लेट अस गो आउट बाप साहेब म्हणटा let us go out, include everyone and ignite joy. वचुया सगळ्यांक भागा घेवया आनी बाबार्थाची खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटुया. उबी रावया. आज या विसावांच्या आयताराक आमी बराबर आमचो बाबार्थ उच्चारून म्हणुया. सोत मानता देवाक सगळ्यांक बेगीन विचार वचणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुनिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो म्हाका मरेक हांवें जल्मलो पोंसला ताका थोडेक वर्स सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो ताका लेगी भिलो तो मेल्ल्या मोरे देंवलो दुसरे दिसा मेल्ल्यांलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो बसला तुयदांची आनी मेल्ल्यांची मुर्सवी करून येतो सात मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो येता पातकाचे बोगसणे कुडीचें जेवणबण सासणाचें जिवीत आमेन. भयणी भावनो आमची थोडीशी मागणी हे वेळार भक्तीन बापाक उबत्तना आमकां सगल्यांक मिशनरी झील फाव कोर म्हूण कोतकोत्यान मागुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी हेर धोर्मीक फुडाऱ्यांनी धोर्म पंगडणेचो वावर नेटान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक आनी जेजूची सोडवून सगळ्या मनशांक पावूंक फिकरीन वावुल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया आमची संवसाराच्या आनी भारताच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सेवे चाकरेचे मोन आपणावंक आनी आपसुवार्थी येवजण्यो पयस करूंक पोरजेक कितें एकठांयता शांती हाडटा बरेपण वाडयता तोर एकल्याचो होक राखून दवरता तसले कायदे काडून देवाची कृपा तांकां मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्याची मागुया आमची आमच्या गोंयच्या सायबाची साफ रासी शावेराची रॅलिकेची दोबाजीक दाखोवन थोड्याच दिसांनी गोंयांत जावची आसा. तिका आमी बरी आत्मीक तयारी करूंक आनी तिचे वरवीं जायती मनशांक देवाची सोडवण चाकूंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्याची मागुया आमची ह्या दिसांनी रोमा शारांत परिक्षोदीची दुसरी बसका चालू आसा. तिचे सुफलाये खातीर आनी तातूंत वांटो घेतल्या वांगड्यांक पवित्र आत्म्याचे बोरतेन बोर म्हूण आनी तिचे वरवीं आमची पवित्र सभा आत्मीक वाटेन किरेस्त कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया आमची बापा मोगळा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान आमच्या मना काळजांत आसलेले सगळे उद्गार आमी तुका उबारता. आज आमचो फादर ब्रिटो जो सोंपून गेला ताका तुज्या सुर्गीच्या राज्यांत वांटो दी. आपापलो वाडदीस समारंभतल्यांक तुजे किरीत आशिर्वादान बोर म्हूण आमी मागता. आनी आमा समेस्तांक बो करून आमच्या भुरग्यांक जी परिक्षा करतात तांकां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बरे भाशेन परिक्षा करून तांकां आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमेन.
बसूया. आयचें कलेक्शन आमी मिसावां खातीर वापरतले. भेटून हे वेळार आम्ही गायन गाऊया. बागेतल्या फुलामध्ये सी सो पाम 30 C6 पेज 30. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मयेन आमच्या लागीं पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन बोदयाळ बापा, तुज्या पुतान सगल्यांचे सरवणी खातीर आपणाचीच बोली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी बासावणी करी जावं उदेंतीक जावन ओस्तोम ते पुर्यान राष्ट्रा मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकांचेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आम्ही जी सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासणांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेली, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें आमकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सोपुनायेन एक, तशी तीं सोपुनायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेंत तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जीन सुवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाकांच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां करूंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून सगल्या देवदूतां भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Nowaraco सर्वेस्पर स्वर्गानी संसारभोला तुझ्या मोहिमावान उसळणी तुका जोडसो. सर्वेस्पराचे नावी एका नाकासो. उसळणी तुका बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच आणि कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळे, तुम्ही समेस घेयात आणि हातले पियात म्हजे रक्ताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोडाचे हे रगत पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते बारुतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापाक, कार्दियाल फिटनेरी आमच्या गवळी बापाक, सिम्यांव ताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा पाद्री ब्रीत फुत्तात हाची काकूतको ताकाय संवसारांत तुवें आपूण वेलय. जसो पयस स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन धर्मतान स्वरकाडीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान जेजून आमकां शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभुशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे धर्मितां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल. तुवें कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयता सासनांच्या सासनान. जिवन जेजूची शांती सदांच तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. बापाची दया काकूत मोग परगटूंक आयिल्लो जेजू तो आमकां सगल्यांक पाठयता.
आपली बरी खोपरीचे गोवाय जावन आनी आमकां आपले जेवणान पोसता ही बरी खबर तामनासतना पोरगोटू ताच्या जेवणान ते वेळार भांटो घेवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी म्हाका पावना. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन गावुया. डी 30 आणि 7 राजाचें जेवण पान 60 आणि 7 डी 37 पेज 67. Soliciorazandele, ce vor volea
प्रितीच्या बाबळीन दिनवासनीचें बलिदान आमी भेटयलां. फादर ब्रिटो फुर्तादो जो आमचे मदें 2 वर्सां आसलो ताका सर्गींचें सवस्काय मागून आनी ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय मागून किरीत भाशेन जायती सेवा ताणें दिली. जावं इगोजेंत कपेलांनी मिसां भेटोवन कुमसारां आयकून बावतिजमाची शिकवण दिवन आनी कसलेय हेर कामाक सदांच उक्तो आसून एक समुदायांत आमचे बराबर जियेलो. देवान ताका बऱ्या वावराचो फोड बरेंच दिव म्हूण मागुया. आमी आयज दीसभर नियाळटाव आनी नियाळां मिसावांचो आयतार किरीत भाशेन मागुया. पवित्र सभा जायतो वावर करता आनी पवित्र सभेचेंच वावराचें फळ आमकां क्रिस्तांव धर्म मेळ्ळा, क्रिस्ती बावतीज मेळ्ळा आनी क्रिस्ताची भावार्थी कशी आमी जियेतात. आनी जायत्यांक हें देणें मेळूंक जाय. पवित्र सभा नेट्टान वावुरता. हो नेट येता आमच्या मागण्या वरवीं, हो नेट येता आमच्या आदारां वरवीं जावं दुडवांचो. हें तुमी कलेक्शन घातलां त्या पासत आमी तुका दिन वाचता. हांव येता PPC मेंबरांनी कॅलेंडर्स तशेंच एनवलप पावयल्यांत म्हूण आनी कोणाक तरी चुकलां मेळूंक तुमी ऑफिसांत येवन एक्स्ट्रा हात ते व्हरचे. आनी सदांच वर्सांच्या वर्सान तुमची पयशांची देणगी दुडवांची देणगी तुमी दितात देखून हांव तुमकां पयस सभेच्या नांवान दिन वाचतां. फाटल्या आयतार आमचें धर्मदान जालां 94,000 94,000. बुधवारा दीस जालां 11,410 रुपया 11,410. सायबणीच्या बॉक्सांत कलेक्शन जालां नागाळी केवणे 13,180 रुपया 13,180. वयतालें 12,640 रुपया. आयज सांजे 6:30 वाजता ह्या उत्सवीक वर्सा सुमार आमी घडोवन हाडटा एकचाराची सांज PPC आनी कॅट वांगडी कोत्तात. आमच्या गांवांत हेरूय भाव भयणां जी येतात तांचो ही जुबली आमी समरता. आमी खुशाल जुबली लागत हीच सुशालकाय तांकां आमी वांटता. पियेदाद सायबणीच्या मनाक युजेन वाड्यान कपेलांत नोवेनां चालू आसा. 23 मे सेरमांव नोवेन सांजे 5:30 वाजता वांटो घेवंक मागता. फुडल्या आयतारा पियेदाद सायबणीची परब परबेचे मीस 8:30 वाजता. फाल्यां उतुमराचे 21 सांजे 5:15 वाजता. तेच उपरांत प्रेज एंड वर्शीप आनी देवाच्या उतराची सजमणी वांटो घेवया. बुधवारा दीस उतुमराचे 23 10 बुधवारांतलो 9वो बुधवार 23 मे सेरमांव आनी नोवेन वांटो घेवया. 5:30 वाजता वांटो घेवया. मिसाची मांडावळ करून प्रे ग्रूप SSVP एपोस्टलेट ऑफ प्रे ग्रूप. शुक्रारा दीस उतुमराचे 25 सांजे मीस 6 वाजता. उपरांत सायलंट एडोरेशन वांटो घेवया. कुमसार जावंक ह्या वेळार आमी संद घेवया. आशिर्वाद 8 वाजता जातलो. फुडल्या आयतारा उतुमराचे 27 ऑक्टोबर यूथ एपोस्टोलेटीक भेटयल्लो आयतार आमच्या तरणाट्यां पासत आमी मागुया. फुडल्या आयतारा दोतोनीच्या भुरग्यांक ओल्ड गोवा पिकनीक आसा. भुरग्यांनी वांटो घेवंक आमी मागता. ओल्ड गोवाचे पवित्र जागे आमी तांकां दाखयतल्या, म्हायती दितल्या आनी मागीर खंय तरी विसव घेवंक हेडूंक आमी वेतल्या. ओतुमराचे 30 पेरपेत चुकोर सायबणीची परब परबेचे दबाचीक मीस 5:30 वाजता. पावस ना जाल्यार मिसा उपरांत पुरसांव आसतलें. आमच्या कॉन्फ्रात भाव भयणी लागीं मागता अपमूस न्हेसून मिसांत वांटो घेवचो आनी पुरसांवाची मांडावळ तांणी पळोवची. ह्या वर्सा परब संभ्रमतात फ्रांसिस्का माशादो आनी फामील. ओतुमराचे 31 ऑक्टोबर रुजाय सायबणीक भेटयल्ल्या म्हयन्याचो निमाणो दीस. हांव येता सगळीं तेस कोत्तात म्हण जावं फामिलींनी जावं कपेलांनी जावं समुदायांनी वाड्यांतलीं सगळीं पुरसांव काडून तेर्स वो गायनां गावून इगोजे लागीं येतलीं. 5:15 वाजता रुजाय सायबणीची माडी जातली. आमी बॅनर आहा पानेल आहा ताचेर आशिर्वाद घातल्या. आनी 6 वाजता इगोजेन दबाचीक मीस. फादर कॅनथ टॅलीस एपिस्कोपल बिगार सावथ झोनचो तो येतलो. मिसाची बेट समरतलो. देवाचें उतरूय पुरगोडटलो. पयले एर्तावन रुजाय सायबणीचे परबेक नोवेनां सुरू जातात. परब नोव्हेंबराचे 10 तारखेर. अपील्स आमची PPC मेंबरां हाडटलीं आनी तेच परी हाडटलीं कोर कांतार आनी जुबली म्युजिकल शो एक्स्ट्रावेगांजा हाच्योय टिकेटी ह्या दोनूय प्रोग्रामाच्यो टिकेटी PPC मेंबरां येतलीं आनी युथूय वांगडी येतलीं. उपकार करून तुमचो आदार तांकां दिवचो. सायबीणवांची मांडावळ नोवेनाची आनी फेस्ताची मांडावळ पोजोळार छापलोली आसा. तुमी पळोवची. ह्या दिसांनी भुरग्यांक एग्जामी चलतात. आमी मागुया तांचे पासत तांकां बरो येस मेळूं. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक माशेदाले मरोड SSVP गाली बोंदयेन दोंद्रे.
सदांचे परी 10:30 ते 12 पर्यंत अल्कोहोलिक अनॉनिमसचो मात. 17 श्रीलंका टूर वेता जानेवारीचे 14 वेरतावन 100 राती आनी 7 दीस 6 nights and 7 days. कोणाक तर वचूंक खुशी म्हाका तुमची नांवां दिवची. नोव्हेंबराचे 10 तारखेर आदी नोव्हेंबराचो 10 तारीख लास्ट डे. नोव्हेंबर 10th इज द लास्ट डे. आमचे रुजाई सायबणीचे फेस्त उगडास दवरूंक बरें. दॅट इज द लास्ट डे. ताचे उपरांत आमी नांव घेवचें कित्याक बुकींग करूंक जाय हें करूं. आनी हांवूय म्हजो खुशी आसा ह्या टुराक फेस्ताक थंय वचूंक. कोणूय वचूंक सोदता जाल्यार म्हाका मेळचें. फुडली म्हायती हांव दितां. 2 वस्तू हांव खोडीत कोत्ता आमच्या युथा बाबतींत. आयज एक्चुली युथाची मिटींग जावची आसली पूण आमी कॅन्सील केली कित्याक भुरग्यांक एग्जाम ह्यो आसात ह्या पासत. रेस्ट घेयात, शिंकात बरे भाशेन आनी बरो येस मेळयात. आतां सारको ऑक्टोबर काबार जाता 31st एक एक्टिविटी म्हणटाय ती हेरिटेज वॉक टू ओल्ड गोवा. फाटल्या वर्सांनी जितले प्रोटेस्ट जाले जावं तांचे प्रोजेक्ट येयले हे सारके इगोजांक तेंकून डिस्ट्रॉयींग द हेरिटेज कल्चर ऑफ ओल्ड गोवा ताका लागून आमी प्रोटेस्ट केले. पूण जायते फावटी प्रश्न येता आमी कित्याक वेता कित्याक म्हत्वाच्यो हे जागे. ह्या निमतान हांवें चिंतलें हे आमच्या तरणाट्यांक सगल्यांक व्हरूंक आनी हांकां हो आख्खो आमचें शार आदलें भांगराळें शार आमी म्हणटालें गोल्डन गोवा आमी म्हणटालें दोरादो गोवा तें तांकां दाखोवंक. सो तुमी तुमच्या भुरग्यांक सद्याक म्हाका 30 नांवां आयल्यान तुमी भुरग्यांक धाडचें. फादर मानेल गोमसाक हांवें सांगलां मातशें आमकां एक भोंवडी दी आनी एक्सप्लेन म्हज्यान दिवंक जाता बुकाचेर वाचून पूण तो थंय रावलेलो घडलेलो आनी इतिहासान जायतो कळलेलो. हांवें कोर्स केल्लो ताचो बरे भशेन ताणें एक्सप्लेन केल्लें. सो तुमी तुमच्या भुरग्यांक धाडचें. ऑक्टोबर 31 दिवाळी हॉलिडे तुमी धाडचें. दुसरें म्हळ्यार रेती रहा नोव्हेंबराचे 3 ओपन फॉर ऑल यूथ ऑफ द पॅरीश. न्हय फकत यूथ मेंबरांकूच एसोसिएशन आहाय ती पूण सगल्यांक तुमी धाडचें म्हूण मागता. नांवां तुमी म्हाका दिवंक जाता. सारा काब्राल आमचें वायस प्रेजिडेंट आहा ताका दिवंक जाता. वो मिकेली फेर्नांदीस आहा जो प्रेजिडेंट आहा ताकाय दिवंक जाता. तुमी धाडचे आनी आवय बापायन सोद घेवची जी भुरगीं एसोसिएशनां आसूं नासूं बाबा यूथ रेतीरा कित्याक वचना तूं हो रेती तुमचे पासत. 3 नोव्हेंबराचे 3 नोव्हेंबर 9:30 ते 4:30 पर्यंत हो रेती जातलो. फादर सेविल आंतांव हाका आपयला. तो युथा सवें भुरग्यां सवें क्रिज्म घेतलें सवें जाय तो मिसळ आहा टॉक दिवं सेशन दिवं प्रोग्राम करून रेती दिवं. ताका स्पेशली आपयला आमच्या भुरग्यांक कितें देवाचें दिवंक. उबी रावया. कास दिन वाजता जायतो आमचो लोक फादर ब्रिटूच्या मोन्नाक म्हापशें गेलो. ताचे पासत मागली आमी तुमचे पासत देवाक दिन बाजता. तुमी वेळ काडून हो आमचो याज्ञीक भाव फादर ब्रिटूच्या मोन्नांत आजीर जाली देखून. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात मिशनार जावंक जेजू नांवेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. F23 वचूया पान 90 आनी 100. F23 पेज 96. वचूया क्रिस्ताच्या दिन वचूया. वचूया क्रिस्ताच्या दिन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ताच्या दिन वचूया. वचूया क्रिस्ताच्या दिन वचूया. वायकोटोल्या वचूया. दुस्मानाक जेजूच्यो शिकवण्यो देवानांत करुया. एकारीस मनांत चलया. वचूया क्रिस्ताच्या दिन वचूया. वचूया क्रिस्ताच्या दिन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ताच्या दिन वचूया.
पोचूया ख्रिस्ता शांती पोचूया